इंग्लिश आसूं जो दुसरे कंट्रीचो आसूं ताका म्हणत इन गोवा बनाना फेस्टिवल म्हणत जाल्यार हिंगासर ते गोंयान आहा जाल्यार हिंगा येता अशें हे फामाद देवासांव आयज मुर्ती प्रतिश्ठापना हिंगासर चालू आहा। आमी आशिर्वाद घेवपाक येयल्ले आहा सगळे जाण। आख्खे गांवचो लोक आयज हिंगा येतलो। म्हाका दिसता एटलिस्ट दिसाक 5000 लोक घेवन वयता। हे येदे व्हडले जे हे आहा ऑटोमॅटिकली देवाचे हितून ब्लेसिंगान इतले लोक एवरीडे हिंगासर घेवन वयता। थंय आमचे कोंवडकार आनी गांवचे सगळ्या लोकांचे भक्ताचे एक स्वप्न आसलें की भव्य दिव्य देवूळ जावचें तें स्वप्न आयज लोकांचें पुराय जालें आनी त्या निमित्तान आयज आमी मुर्ती हाडल्या। मुर्तीचे आतां सण आहा तेच्या पयलीं आमी कळसाचें हें केलां। आतां मुर्ती सण चालू आहा नंतर लघुरुद्र जातलो मागीर आमची महानैवेद्य जातलो आनी मागीर सांजचें मागीर भजन आसतलें आनी तेच्या प्रमाणे तशें नाटक आसतलें। आणि हो 7 दिसाचो उत्सव जाता। आयच्यान सुरू उत्सव जाता सगळे देवस्थानचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे आमचे जे देवस्थानचे अध्यक्ष आहात चांगवा आणि त्यांनी सगळी संपूर्ण टीम कमिटी ह्यांच्यांनी रात दीस काम करून देणगी स्वरूपाच्या नांवान पैसे एकठांय केल्ले आहा, भेटवस्तू घेतलेली आहा आणि खरेंच ह्या देवस्थानचे अध्यक्ष आहा आणि बाकी सगळी त्यांची टीम आहा खरेंच बरें काम केलें आहा। त्यांचे खरेंच कौतुक करण्यासारखे आहा। ज्याने ज्याने आपल्या खाडीच्या रूपान मुंगीच्या रूपान हत्तीच्या रूपान ज्याने ज्याने आमकां मदत करून हे आमचं स्वप्न पूर्ण केला देवाकडे मागणं करतात जसं तो सगळ्यांक पावणारो देव म्हणणार तो बाबेश्वर तसं हे जे पूर्णत्व केला त्यांची तांकांय बी भरपूर तांकां भरपाई त्यांची फावो करची देवाक आणि हे तसं फावो करून